ओ पवित्र देवा तुझ्या उतराची परवडणी करून म्हाका करपाक पृथ्वीच्या बाबा म्हणलो 5व्या शेंकड्यांत इन द 5th century आशिल्लो एक दादलो ताचें नांव जावन आशिल्लें जोकीम. गांवांत तो हास्मोन्या जुदाया नाजारेथ. ताचें काजार जाता आना हे वस्तोरी लागीं आनी वस्तोरी जल्म जाल्ले तिचो बेतलेहेम जुदाया. जायत्या वर्सांनी देव एक माडावळ करता. God plans something beautiful to this beautiful couple. कित्याक भक्तिवंती घोव बायलां जोकीम आनी आन ह्या जुदायांत गांवांत आशिल्ली आनी जायत्या वर्सांनी पृथ्वीच्या भावंडांच्या कागारी जिवितांत देव एक चेडवाचें देणें फावो करता. आनी ह्या चेडवाचें नांव ही घालतात मारिया. मारियाचो जल्म जाता नाजारेथ ह्या गालिलेंत 5 शेंकड्यांत. पृथ्वीच्या भावंड आपल्या आवय बापाय सांगाता मारिया वाडटा. आवय बापाय सांगाता देव मंदिरांत वेता, मागण्या करता. आवय बापायक आदार दिता, शेजाऱ्याक आदार दिता, गांवच्या बाबामळ्याक जुदायांत आसल्या आदाराक दिता. पृथ्वीच्या बाबाकडो आनी अशेंच करून एक दिसा ही चोली जेन्ना हे मारिया आपल्या वावरांत आसता एका दिसा पृथ्वीच्या बाबडो नासलोलो अशें कांच पडोवं येता. नासलोलो अशें कांच पडोवं येता. भियेता ती, घाबुरता. आनी वाज पडोवं येता आनी मारियेक पयले सुवातेर नोमान करता. पृथ्वीच्या बाबा म्हणो आख्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता इट द एंजल कम्स, द एंजल गॅब्रिएल कम्स and नोमान करता फकत मारिये. इतले प्रभाती आयले व्हडले प्रभाती आयले कोणाच्या मुखार हो आंश पडोवं येवन तांकां नोमान करिना. And why only near Mary? नोमान तुका सर्वेस्पराचे दुवे देवान तुका वेंचून काडल्या. आनी मारिये हो आयकून ही विशीस ही बरी खबर आयकून ती चिंतून पडटा कसलो काय देवान म्हाका वेंचून काडल्या. आनी त्या वेळार पृथ्वीच्या बाबा म्हणलो हो आंश पडवो गाबरिएल तुका म्हणटा देवान तुका वेंचून काडल्या स्वर्गस्पराच्या बापाच्या पुताची आवय जावन. क्लियर स्टेटमेंट. आनी ती म्हणटा इतलो व्हडलो स्टेटमेंट आतां ती सांगता आनी ती म्हणटा हांव आनी आवय हांव आजून लग्नूच जावंक ना. दादल्या सांगात आय हॅव नो रिलेशनशीप, नो फिजिकल रिलेशनशीप. हांव काजार जावंक ना. म्हूण म्हजो कसलो संबंद ना खंयच्या दादल्या लागीं. हांव कशी प्रेग्नंट जातली. आनी त्या वेळार पृथ्वीच्या भावंड हो आंश पडवो गाबरिएल तुका म्हणटा मारी देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. आनी हाकाच लागून देवान तुका जल्मोवच्या आदीं तुका वेंचून काडल्या. तूं जल्मोवच्या आदीं तुका वेंचून काडल्या आनी देवान तुका शुद्ध केल्या. यू आर बॉर्न विदाउट ओरिजिनल सीन. नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. Why Mary was born without original sin? Why God kept Mary without original sin? Because God has a purpose. देव जाणा आतां कितें करपाचें तो आसा तें. पृथ्वीच्या भाव द पर्पस इज दीस. देव आतां जाणा ही मार्गेक तो आतां गोंयांत केल्या ताणें आतां इतली वर्सां इतले शेंकडे पृथ्वीच्या भाव म्हणलो जेन्ना पवित्र संसार रचलो आपल्या हातांनी आपल्या उतरांनी संसार रचलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, तो धुळाचो मनशाक रचलो आनी ह्या धुळाचे पावणे केले उपरांत देव आपलो उस्कार तितून घालता ताका जिवीत दिता. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. उस्कार घाल्या उपरांत ह्या धुळाच्या बावल्याक कोणाचो उस्कार मेवता? देवाचो. सो लायफ ऑफ गॉड, द ब्रेथ ऑफ गॉड गिव्स लायफ फॉर दिस आदामा आनी एवेक रचून काडटा.
बरें चलता सगळेंच बरें चलता पूण सैतान सदांच आमी जाणा नाडकायेन भरलो उड्डो आनी नाडबुतीचो सोडून सैतान ताचेर पडूंक जायना जालें काय बरी आदाम आनी इवे देवाक मानतात ती आनी तो तांकां पातकांत घालता पातकांत पडटा एवरीथींग फिनिशीस द रिलेशनशीप विथ गॉड and the Adam and Eve finish. Why? Because of sin. पातकाचे खूप येता आणि देवामध्ये आणि मनशामध्ये सोबत तोडून उडयता. आता तोडून उडयले जाल्यार आता देव कसोच रावतलो? आपल्या सारक्याचो देवार मनशाक रचलो. कित्याक रचलो? कित्याक देव मनशाचो मोग करता आणि he cannot stay without loving human. देवा कडेन जायना मनशाक लागीं उलयनासतना मनशा लागीं तांचे लागीं आयकनासतना गॉड वॉन्ट्स एवरी टायम एवरी सिंगल मोमेंट गॉड वॉन्ट्स अस टू बी विथ हिम. आतां हो आतां समजून काडूनलो कोणें काडलो पातकान आतां हो बांदून हाडूंक जाय आनी हाकाच लागून देव इन द 5th century comes a beautiful flower, a life-giving flower, a fragrance-giving flower, a salvation-giving flower. The salvation opens through this Mary. 5व्या शेंकड्यान तिचो जल्म जाता प्रितीच्या भावा भयणो आनी जेन्ना हांव आज पळोवं येता म्हणटा ही ती प्रितीच्या मारये देवान तुका वेचून काडल्या आसा तूं तयार? God does not force her to become. Freedom is given. आसा तूं तयार? आनी मारिया म्हणटा हांव जावन आसा ताची चाकून हांव आसा. I surrender myself in the hands of my Creator. प्रितीच्या भावान कितलें वचना तें धांवून शिकत कट कर running near her father, joking and near her mother, Anna, आनी विचार मामा दाडा आज बरोबर येला हांव देवाच्या पुताची आवय जावन हांव जावं? She could not go. But she was ready at that time. This shows why, because she was connected with God. Who made her connected with God? Who made Mary connected with the Creator, with God? It is her parents, Joachim and Anne, Priticha, Baba Beno. And here the salvation story starts. And as we read the Gospel of John, in the beginning, I love this. In the beginning was the Word was with God, the Word became flesh in the womb of Mary. And Mary gave birth to this Word of God that became human being. काय बरी प्रितीच्या बाबा बहिणो, इतली सोबीत आवय. Now why do we call her the mother of church? Why do we call her the mother of God? Why do we call her this? Why this title is given to Mary, mother of God, mother of church? The title is because she gave birth to the Son of God. देवाच्या पुताक तिणें चलोवंक दिलो. आतां देवाचो पूत कोण? जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त कोण? ट्रिनिटी, बाप, पूत, पवित्र आत्मा. तीग जाण एक देव. तीग जाण एक देव. My dear brothers and sisters, that is why, because Jesus is Zolomita, that's why she got a title Dauda, the mother of Jesus, because mother of Jesus is the Son of God, and that is why she gets the mother of God this title. Mother of church, why this title? Mother of the church. We Catholic believe Mary as the mother of the church, because Jesus is the head of the Jesus जावन आसा मस्तक पवित्र सभेचो. पवित्र सभा कोण? पवित्र सभा साहेबीण मायची भुरगीं. प्रितीच्या बाबा भयणो, आयज आमी पळयता आनी हाकाच लागून 8 September we प्रितीच्या बाबा भयणीनो we celebrate the birthday of Mary. आनी कितेंपणान प्रितीच्या बाबा Immaculate Conception ही परब आमी केन्ना करता 8 तारखे डिसेंबराचे. ओके 8 तारखे डिसेंबराचे Immaculate Conception ही परब करता. आतां डिसेंबराचे 8 तारखे ना. So let us count. After December count which month? January.
फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर. भुरग्याचें सोडून कितल्या म्हयन्यांनी जाता? 9 म्हयन्यांनी. You see the beautiful thing? In the month of December, she comes, Elizabeth, Anna get conceived in the month of December. In 9 महिन्या उपरांत, the month of September, child is born. काय beautiful. आता काच लागून आम्ही ही आयची पुरा करता. तिच्या बाबडो. आता वालांकीण सागे म्हणटा. बरेच लोक आनी दुसऱ्या नावाने म्हणटा. Now why वालांकीण सागे? In the 16th century, तिच्या बाबा बहिणो तामिळनाडू या गावात एक स्पेशल चाइल्ड विलेजान भुरगो ताचे लागीं चोडोंक जायनाशिल्लें आनी तो आपल्यान दूध घेवन दूध विकूंक तो वेतालो. केन्ना दही घेवन तो वेतालो तिच्या बाबा बहिणो. आनी जेन्ना तो दही आपलें दूध तो विकूंक वेतालो गांवांनी एका दिसा तो वेता एका तोड्या लागीं उदकाचे तोडे वॉटर पॉन्ड ताका जॅम लागता. वत जायते आशिल्ले ताका तो थिंगाच न्हिदता तिच्या बाबा बहिणो आनी न्हिदता उठता न्हिदेंतलो उठता सुटलो भुरगो हालता पडना. एक सोबीत वस्तरी तिच्या गोबांत एक धाकटुलो भुरगो आसा. कितली ब्युटिफूल लेडी हू इज दिस लेडी तो चिंतून पडटा. ती ताका म्हणटा खंयचो गांव आतां? वालंकिनी. खंय? तामिळनाडू. म्हाका इल्लेशें दूद दी म्हज्या भुरग्याक. म्हजो भुरग्याक भूक लागल्या. म्हाका दूद दी. आतां म्हणटा म्हजे लागीं दूद थोडेशें आसा काबाचा भाशेन. म्हजे लागीं चोरूंक जायना चड. ती म्हणटा हांगा यो. आमी यो बायच्या आमी यो. आनी तिच्या बारे सायबीण मायचे तो नदर घालता हो भुरगो ओपांगूड आशिल्लो स्पेशल चाइल्ड चोरूंक लागता. हो भुरगो चोरूंक लागता. आतां ताका गांव म्हणा देखून ब्रिटिशा बाय ताच्या पिडीत जातो न्ही मारता. ताची दर्शन तो पडता सायबीण मारचे आनी तो भुरग्याक पेपून फावो जाता. ब्युटिफूल थिंग. आनी जेन्ना ब्रिटिशा बाबड्यान उदारपणान तो दूद तिका दिता. कोणेशें ताचे दूद आशिल्ल्या ब्रिटिशा बाबड्याक हो सायबीण मागीर हातांत तो घालता. सायबीण मागीर घेता आपल्या पुताक दिता आनी म्हणटा आयज सांग तुज्या बुरकुल्यांक केन्नाच दूद उणें जावचें ना. आनी ब्रिटिशा बाबा बहिणो म्हणटा तें सारकेंच. जेन्ना तो घरा वता तांच्या बुरकुल्यांनी सगळेंच दूद भरता आनी तें दूद भरता तांच्या कुजिनान ह्या भुरग्याच्या कुजिनान ब्रिटिशा बाबड्यानो आख्ख्या गांवांतल्या म्हणटा दूद. आमच्या गांवांत कितें मावता पायपाक म्हणटा जाल्यार उदक मावता. दूद मावता. हांच्या गांवांत दूद मावता. ब्रिटिशा बाबा बहिणो. This is the beauty of this woman. ब्रिटिशा बाबा बहिणो. आख्याच भुरगी एक जाली मिलार. सोऱ्या वेळा सगळ्यांक 17व्या शेंकड्यांत कांय मर्चंट्स कांय बिझनेसमॅन ब्रिटिशा बाबा त्या टायमार व्हडले एरोप्लेन एअरपोर्ट आसोना हिथ्रो बी कांय आसोना त्या टायमार. द 17th century. हाय जाल्यार हिस्ट्री फायंड आउट करूया. सो ब्रिटिशा बाबा कांय मर्चंट फ्रॉम Portuguese they were in the Bay of Bengal, and as the ship was going through this ocean, the world area British marta they beata and at the side of Tanka, a person you have to go a certain way, direction. At the Vata, the Portuguese, this businessman, this day, which is true, Vailankanni, Tamil Nadu. And the Kodata, they reached the same place where this miracle took place, where the miracle of the milk. And the Vata, and the Sota Shikta, and understand, they experience the love of Mary, and then they build a shrine. आयज लोक आमकां गोंया आसा आनी लंडन आसा ताका पळयता वता शूटिंग केल्यार वालंकिणी. Started in the 15th to 16th century. It is a story, beautiful story. हो भुरगो आपूण आसलो तो सारको जाता जिवितांत हे सैलज आशिल्ले ताची बूक तारू आख्या हालताले सगळ्यान जिवितांत बरें जाता. आमचें जिवीत
हांवें दवरता जेन्ना आमी पातकान पडटा प्रितीच्या बाबा भयणो आयज सायबीणमाचेर नदर मारया. What can I learn from this Mary? How can I surrender myself in the hands of the Holy Trinitarian God, in the hand of Mary? प्रितीच्या बाबा आमच्या कुटुंबान they are such a party भोव गरजेचे. उरतात काय देश ताचेर आयज पत्र मारया. In the mysteries, in the Hail Mary, the entire mysteries, ते पटार 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 ते नाव चिंतिता. ममा बरे करता हांव कशें वता की बरे कोण म्हणटाय ते हांव It look like it चलता तो स्लीप जाता दिसता सारकें जी पोटाक लागून उलट जाता. And we pray, the Hail Mary, we should know what we pray. We are reciting the mystery of the 2000 years that took place in our life. And this mystery we will see after our death in the heaven. Are you ready to see Jesus in the heaven? वही म्हणाय. You all want to go to heaven. So प्रितीच्या बाबा भयणो जे बरी सायबीण मायन आमकां जेजू दिलो, जेजून आमकां मारून तयार केलो स्वर्गीच्या बाबा लागीं, हीच ती पवित्र क्रिस्ताचें बलिदान. Here is the word. The word that became flesh in the womb of Mary, that some word becomes the flesh in the simple bread. Beautiful theology. And what जेजू आमच्या काळजांत येता. हे जेजू आमच्या जिवितांत आमी येवकार दिया. Let us surrender our life, our family and everything in the hand of Jesus as we celebrate the feast of our beloved mother of Jesus, our mother. हीच ती आवय जेजून आपल्या शिसांक दिली खुर्सा बळी, हीच आवय आमची आवय जाता. जेजूची आवय आमची आवय.